एस्था 2 मोर्देकाय आणि एस्टर राणी जाता चॅप्टर 2. थोड्या काला उपरांत राजाचो राग निवलो तेदना ahasueruसाक वाश्तीचे वागणुकेचो आनी तिचेर आड घेतलेल्या उपायांचो उगडास आयलो. तेन्ना राजाच्या सेवकांनी म्हणलें, राजा खातीर सोबीत सुंदर आंकवार चलयो सोदून हाडूंक जाय. ह्या खातीर राजान आपल्या राजाच्या दर एका प्रांतांत अधिकारी पाठोवचे. तांणी थंयसरल्या सोबीत सुंदर आंकवाऱ्यांक सुजा कोठांतल्या स्त्रीघरांत पावोवच्यो. बायलांचो सांबाळणार हेगाय ह्या राजाच्या कोज्याच्या अधिकाऱ्या खाल तांकां घालच्यो आनी आपापली सोबिताय वाडोवंक तांकां गरज तें दिवचें. आनी राजाक चड मानता ते चलयेक वाश्तीचे सुवातेर राणी करची. ही बूद राजाक मानली आनी तिका ताणें पालो दिलो. तर सुजा कोठांत मोर्देकाय नांवांचो जुदेव जियेतालो. तो बेंजामिनाचे कुलयेच्या जायराचो पूत, शिमेयचो नातू आनी किशाचो पोंतू. बाबिलोनियेच्या राजा नेबुकेदनेझरान जेरुसलेमांत दुसऱ्या निर्वासितां बोरी आनी जुडाच्या राजा जेकोन्या सांगाती ताकाय निर्वासीत करून हाडलोलो. तो आतां एका हाडासा नांवाचे चलयेचो सांबाळ कोत्तालो. तिचें नांव एस्तर. ती ताच्या बापोल्याची धूव आसली. तिचो आवय बापूय मेलोलो. ती आंगान आनी रुपान सोबीत आसली आनी तिचो आवय बापूय सोंपल्या उपरांत मोर्देकायन आपली धूव कशी तिका वयर काडलेली. राजाचो हुकूम पुरगोट जातोच जायत्यो चलयो सुजा कोठांत एकठांय जाल्यो आनी तांकां हेगायच्या ताब्यांत केली. एस्थराकूय राजमहालांतली काडली आनी हेगाय ह्या बायलांच्या सांबाळण्याऱ्या आदीन केली. एस्तर ताका चड मानली आनी ताचें बरेपण तिणें जिखून घेतलें. ताणें तिका रोखडेंच न्हयच न्हेसपाक आनी जेवणा खाणाक गरजेचें तें सगळें दिलें, पूण तिका राजाच्या घरांतलीं 7 खेरीत सेविकां दिलीं आनी तिका सेविकां सयत स्त्रीघरांत सगळ्यांहून बरी स्वाद दिली. मोर्देकायन फर्मायलोल्या त्या प्रमाणें एस्तरान आपली जात आनी घराणें कोणाकूच कळयलें ना. दर दिसा मोर्देकाय स्त्रीघराच्या मैदानार भोंवडे मारतालो आनी एस्तर कशी आसा ती तिचो परामोस कसो जाता हाची खबर घेयत आसलो. बायलां बापींत आसलोल्या नेमान प्रमाणें 12 म्हयन्याच्या तयारे उपरांत दर एके चलयेन ahasuerus राजा फुडें दिश्टी पडूंक जाय आसलें. हो तयारेचो वेळ तांणी असो सारूंक जाय. 6 म्हयने गोंदरासाचें तेल रगडून आनी 6 म्हयने परमळ आनी सोबिताय वाडयतलीं वासाचीं तेलां रगडून. जेन्ना चली राजा फुड्यांत वेताली तेन्ना तिच्यान स्त्रीघरांतलें आपणाक जाय तें घेवन राजमहालांत भितर सरूं येतालें. ती सांजेची थंय वेताली आनी दुसऱ्या दिसा सकाळीं तिका दुसऱ्या एका स्त्रीघरांत पावयतालीं. हें स्त्रीघर राजाच्या खोज्या शासगाजाच्या ताब्यांत आसलें, जाका दवरलेल्या बायलांची जबाबदारी आसली. राजाक चड मानल्यारूच आनी नांवान तिका आपयल्यारूच ती राजा हुजीर दुसरे फावट पावत आसली. जेन्ना मोर्देकायन आपलीच धूव कशी vaddoilolê अबिगैलाचे dhuve esther-राची राजा फुड्यांत वचपाची पाळी आयली तेन्ना तिणें कांयच मागलें ना, पूण बायलांची जबाबदारी आसलेल्या राजाच्या खोज्या हेगायन दिलें तेंच तिणें वेलें. तरी आसतना एस्तर समेस्तांक मानली. राजाच्या 7व्या वर्सांतल्या 10व्या म्हणगे तेबेत म्हयन्यांत तिका ahasuerus राजाच्या
राजमहालांत व्हेली. एस्तर सगळ्या हेरां ostoriam-on राजाक अदीक मानली. दुसरे खंयचेच चलयेक राजाची इतली आपुरबाय आनी मानप फावो जावंक ना. म्हणटूच ताणें राणयेचो मुकूट तिचे तकलेर घाल्लो आनी वास्तीचे सुवातेर एस्थराक राणी म्हूण परगट केली. एस्तर राणयेच्या मानाक राजान सगळ्या अधिकाऱ्यांक आनी मंत्र्यांक एक व्हडलें जेवण दिलें. सगळ्या प्रांतांनी सुट्टी दिली आनी राजकी उदारपणान समेस्तांक दानां वांटलीं. मोर्देकाय आनी हामान. जेन्ना दुसऱ्या चलयां सांगाता एस्थराक दुसऱ्या स्त्रीघरांत व्हेल्ली, तिणें मोर्देकायचे बुद्धी प्रमाणें आपलो आवय बापूय आनी आपली जात कोण तें कळयलें ना. मोर्देकाय हिचे खाल आसतना ताचे शिकवणे प्रमाणें चलताली तशेंच ती आतां कोत्ताली. ह्या काळार मोर्देकाय राजाच्या दारवंट्याशी बसून आसलो आनी राजमहालांत सेवेक आसलोले दोग निर्शेल्ले खोजे बिगतान आनी तेरेश आहासुएरुस राजाचो जीव काडूंक सोदताले. मोर्देकायन हें आयकना फुडें वचून एस्तर राणयेक कळयलें आनी मोर्देकायच्या हुकुमा प्रमाणें तिणें राजाक कळयलें. चवकशी केल्या उपरांत खरें म्हूण कळोन आयलें. दोगांय फितुऱ्यांक गळार मारले आनी ही घडणी राजा हुजीर राजकी इतिहासांत बरोवन दवरली. देवाचें उतर हें.